प्रितीच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां आनीक एक वोपार सांगता आनी ही वोपार आमी गेल्ल्या आयताराक आयकल्ली. सर्गीचें राज दर्यांत मारलोली आनी सगळ्या जिन्सांची मासडी दवरतली रांपणे सारकें. आमी भावार्थी क्रिस्तांवां आमी जेजूची आज्ञा पाळटात, पूण केन्ना केन्ना कितें जाता, आमी आमचे जिवितांत व्हडपण येता आनी आमी व्हडपणान हे व्हडविकायेन आमच्या दुसऱ्या भावा भयण्याक नाकारतात, दुसऱ्या भावा भयण्याक पयस करतात. हे व्हडपणानूच आमी म्हणटात जेजू आमचोच, आमची सोडवण करूंक आयला आनी आमकांच तो सोडवण दिवंक आयला आनी तो आमचोच, आमीच ती कोरी क्रिस्तांवां. हेंच व्हडपण आमच्या मतींत येता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत असल्यो गणको करतात. आनी आयचे वोपार आमकां सांगता की सर्गीचें राज एक रांपणे सारकें. जशी एक रांपण आख्याक शिंपडायतात, तशेंच सर्गीच्या राजाची बरी खबर सगळ्यांक दिल्ली आसा. बऱ्या वायट, गरीब गिरेस्त, शिंकलोल्या मनशांक दिलोली आसा. आनी ही सगळ्यांक सर्गीचें राज सगळ्यांचेंच, तें आमचेंच म्हूण न्हू. आमी देवाच्या ह्या राज्यांत भितर सरतलीं जाल्यार आमी बरीं मनशांक जावन भितर सरूंक जाय. जेजूची आज्ञा पाळूंक जाय. जेजूनच आमकां उदाहरण दिल्लें आसा ह्या सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक. हेंच आमी पाळूनूच आमी भितर सरूंक पावतलीं. हांव जायते फावटी आमी आमचे व्हडविकायेन आमी विसरता. आमी क्रिस्तांव आमकां ल्हानवी काळजाची, उदार मनाची आनी देवाची सेवे साकरेची मनशां जावंक आपयल्यांत म्हणून, पूण आमी व्हडपणान गर्वान भरून येता आनी आमचे दुसऱ्या भावा भयण्याक पयस करता. पूण आयचें हे वोपारींतल्यान आमकां कळटा की जेजूचे सर्गीच्या सगळ्यांकूच आमी जेजूच्यो आज्ञा पाळूंक वावरूया. जेजूच्या आज्ञा जावन आसात एक खालतीकायचे, एक मोवाळ काळजाचे मनीस जालोले. हेच आमी करूंक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत गरजेचें. देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमच्या जिवितांत गरजेचो. देखून आयच्या दिसाक आमी मागण्यांत बसता आसतना आनी आयच्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया हे देवाच्या उतराची समजणी आमच्या काळजांनी येवंक आनी जेजूच्या मोगाचे खरे साक्षीदार जावंक आमी वावरुया. दुसऱ्यांची नीट करूं ना जावंक आमी वावरुया.